issue which has been highlighted in the last assembly session. And त्या माध्यमांतल्यान ते सेम जॉईंट मामलेदार, सेम ॲडमिनिस्ट्रेटर, हे सगळे सेम मोडस. ही सिंडिकेट फोडून काडपाक, बाकीचे करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान, who on 15th of August promised the state corruption free government म्हणून, ensures that the person who is involved in part of this particular land scam and Serula Commundade is reinstated in duties. I wouldn't be surprised if he sits on a similar chair. But अशें दिवप is a straight की sanctity of the house is not maintained. The decorum of the house is the chief minister, who is supreme, tells about what is the head of the state. And when he promises, those assurances are very important. They are just not statements. It is not a press conference. ताजे खातीर ताणें जे एश्युरन्स दिल्ले की आपूण सगळ्या कुमुदादीचें इन्वेस्टिगेशन करतलो म्हणून, हांवें ताका सांगिल्लें ही तुका हातान आसा तीच कर म्हणून. आनी ती सांगिल्ली जी मागणी केल्ली ती मागणेचो स्टेटस न मूव करता, बिकॉज द फायल इज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस फॉर हिम टू एक्ट. थंय एक्शन अजून कांयच दिसूना, पूण दीस मॅन हॅज बीन रिइन्स्टेटेड. सो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांक आज पडटा, वेदर इट्स अ फ्री करप्शन गव्हर्मेंट ऑर अ करप्ट फ्री गव्हर्मेंट काय म्हणून. आनी हे सीएमान योग्य दिशेन एखादी, आय वूड स्टील गीव अ बेनिफीट ऑफ डावट की जे ताका इतले उदकाचो प्रॉब्लेम, हाचो प्रॉब्लेम ताका समज खबर ना जाल्यार पेपराच्या माध्यमांतल्यान तरी वाचलां आसतलें की ताका रिइन्स्टेट केला म्हणून, ऑल्दो ही इज द होम मिनिस्टर. पूण खबर ना जाल्यार परत ताणें एक्शन घेवचें. आनी समज एक्शन घेतलें ना जाल्यार कळटलें की खंय उदक शिजता, खंय थंड आसा, खंय गरमी आसा, हें दिश्टी पडटलें. आनी हाज्या फुडें स्टेटमेंट जे दितात ते रिजनेबल स्टेटमेंट आसून रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हेड ऑफ द स्टेट हॅज टू गीव, हें म्हाका तरी दिसता. पूण जे एक्शन, वेदर इट इज चार्ज शीटेड ऑर नॉट, इज नॉट अ क्वेश्चन टुडे. द पर्सन हू इज इन्वॉल्वड इन द लास्ट स्कॅम, his again name reflects in the new scam which is in the assembly session, and you are giving him a free hand and reinstate him itself is a wrong message which will give lot of officers of this type to do much more things, and syndicates like this will be much more operational to sell Goa to what it is. आमी सेव गोवा म्हणटा, हांगा सेल गोवाचो टॅग लागतलो.